नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पणजी महापालिकेची वेंचणुकेची मतदान प्रक्रिया सकाळी 8 वरांचेर जाल्ली सुरू. ती सोंपली 6 वरांचेर. सकाळी 8 ते 6 मेरेन जाले 69.60% मतदान. 13 तारखेक जातली मतमोजणी. गोंयांत ना एस्कॉट वेबसायट. एस्कॉट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत माहिती. व्यावसायिकांक एलपीजी सिलिंडर दिवपाक बंदी घाल्ल्यान हॉटेल वेवसायीक सापडले अडचणीत. वेवसायात सोंसचो पडटलो व्हड लुकसाण. वेवसायिकांचेर हावळ. गोंयांत फक्त 15 दिसाचो एलपीजी सिलिंडराचो आसा सांठो. हे विशीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्याकडेन केला उलोवप. सिलिंडराचो धाडपाक सांगला अहवाल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. केळशी पारंपरीक नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायीक आनी शेक धन्या बरोबर पंचायत वांगड्यांनी घेतली बसका. दर्यांत प्लॅटफॉर्म बांदपाच्या पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. आनी प्रस्न काळा वेळार आमदार आनी मंत्र्यां मदीं जाल्ल्या बोवाळाक लागून तापलो सभापती. आमदार आनी मंत्री हांचे मदीं प्रस्न उतरावयल्यान योग्य चर्चा जावंक ना जाल्यार कांयच घेवचो ना रिकॉर्डाचेर. सभापतीची शिटकावणी. आतां पळयात खबरो विस्तारान. एस्कॉट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर वापरतात. तशेंच स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे विशीं लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. राज्यात व्यावसायिक लैंगिक शोषण आणि मनीस तस्करीची प्रकरणां वाढत आशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर आमदारांनी विधानसभेत गंभीर हुस्को उक्तायलो. सरकारान बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा. 18 जून रस्ते कुशीक स्पांचो आंकडो विचारल्यार 18 स्पा आसात म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. आतां हो रस्तो स्पा स्ट्रीट जाला असो आरोप विजयान केलो. आमदार विरेश बोरकारानूय एस्कॉट सर्व्हिसे विशीं गंभीर मुद्दो उपस्थित केलो. गोंयांत एस्कॉट सेवा सोदल्यार जायत्यो वेबसायटी येतात. बांबोळे आनी साखळे वाठारांनी सोदल्यार अशेच तरेच्यो वेबसायटी सापडटात म्हूण विरेश उलयलो. Because this house has been called basically to discuss the commercial and sexual exploitation and trafficking of women and children in the state. It's because as I begin, and I want to begin with a simple, devastating question. And all of us members know for a fact that this is happening in the state of Goa. This is happening right now in hotels, in massage parlors, in industrial belts, in flats all over the coastal belt, on apps, every smartphone. It's because of websites that are accessible to anyone and they are found immediately. It's because of Sarkaracho response is committees, is advisories and press releases and silence. It's because let me put the facts before this house. Poile facts that come not from the opposition research. This is not our research because this is from the government's own agencies and from NGOs that have been doing the government job for the last 26 years. It's because of female sex workers in Goa confirmed by the Goa State AIDS Control Society's own 2024 data. It's because this is not an estimate. But this is from the government's own health surveillance. The largest group of rescued victims between 2019 and 2024 were between 18 and 25 years old. This is your own data. आज आम्ही पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा, ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योश्यो एस्कॉट्स जो सर्विसीस आसा जावं जे तेंचे एस्कॉट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटींचेर मेळटा. आनी हे आमी सांगिना, हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पिकर सर म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो कित्याक मायकलाकूच चड हीट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चल्लां.
तेका लागून तो चड आसता. सो ते इतले चलना आसतना जेन्ना तुम्ही पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय, पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा. पणजेन सगळ्यात फामाद रस्तो म्हणटा तो 18th जून रोड, म्हळ्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान 18th जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका, 18 स्पाज आहा. आता हे स्पा कित्याक येता ह्या रस्त्यार, प्रश्न तो. स्पीकर सर, हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय ते स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना, कित्याक आमी थंय वचचे ना, आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पुणून जो ट्युरिस्ट येता, जो म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट, तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता. आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें, इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. एस्कॉर्ट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर ह्यो वेबसायटी वापरतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉर्ट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. एक सुद्धा जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्धा वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर, हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन काय न्हू, हे पयशे लुटपाचें काम. हे पयशे लुटपाचें काम. फक्त ते नंबर धाडटात, तूं पयशे घाल, मागीर धाडटा, ते पयशे लोक घालतात, असलेले तेंचे पयशे वयतात. हो प्रॅक्टिकली आसा स्पीकर सर. हे आमचे पुलीस हे प्रत्येक फावटी तेच्यांनी व्हेरीफाय केलां. हे कळपाक जाय म्हणून आमी जो डमी गिरायक करून धाडटा पळय न्हू, डमी गिरायक म्हणटा ताका, तो करूनय तेच्यांनी पळयल्या, पयशे घालूनय पळयले तेंच्यांनी की तो रोखडोच अकाउंट ब्लॉक, तेजी सायड ब्लॉक, सगळे ब्लॉक. दिस इज म्हणून म्हजें गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांकूय आव्हान आसा आनी सगळ्यांक आव्हान आसा की गोंयांत प्रॅक्टिकली आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात दाखयता तितक्या प्रमाणात हे चलना. खंय तरी मायनर कितें आसतलें हांव ना म्हणना, बट ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्णता होम डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट हे सगळ्या ज्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले. स्पीकर सर, टाउट्स बंद करता हांव. स्पीकर सर, टाउट्सूय बंद करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत फक्त 15 दीस पावतलो इतलोच LPG सिलिंडराचो सांठो आसा. बोटीकार जे ट्रॉलर भायर वता म्हणजे तांकां स्टॉक घेवन वचचो पडटा आनी 8-10 सिलिंडर घेवन जेंचे ट्रीप जी एक आसता 10 ते 15 दीस आसता. सो तांकां सगळ्यांक एक बरो व्हडलो कन्सर्न जाला. तशेंच बारीक हॉटेलकार, रेस्टॉरंटवाले तांचो एक व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा की कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून. जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळीं कॉल करून आमकां इश्यू आसा हो रेज करपाक हय टोटली बंद जाल्या म्हणून. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलो अप करून ताका इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर करून सोल्युशन काडचें म्हणून. तू एक म्हयनो आहला मोठा मरे काल पयरू. स्पीकर सर, हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही ताका धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन. पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार विरेश yesterday बोरकार. that there was 1 month. माननीय आमदार विरेश So in बोरकार. 3 days तो सांगता डिटेलान रेकॉर्ड दिता 3 तू डेज. सांग केळशी ग्रामपंचायतीन बुधवारा पारंपरीक नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स व्यावसायिकांक आणि शेक धन्यांबरोबर बसका घेतली. दर्यांत प्लॅटफॉर्म बांदपाच्या पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली.
ह्या प्रस्तावा खातीर नुस्तेमारी आनी हेर दर्यावेल्या वेवसायांचेर व्हड परिणाम जावं येता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. पळयात. पर्यटन खात्यान केळशेच्या दर्यात एक प्लॅटफॉर्म बांदपाचो प्रस्ताव धाडला, पूण थळावे नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायीक आनी शेक धन्यांनी ह्या निर्णयाक विरोध केला. सरपंच डिक्सन वाझ हाणें म्हटले, आमी लोकांचे सुरक्षे आडनात, पूण दर्यांत बांदपाचो आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म नुस्तेमारी करप्यांक आडमेळी निर्माण करतलो आनी उदकांतल्या खेळा कार्यावळीचेरूय परिणाम जातलो. रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस हाणें ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केलो आनी ताका लागून ताच्या उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो अशें मत ताणें मांडलें. मजगतीं ह्या प्रस्तावाक विरोध करपी थाराव थळाव्या लोकांची स्वाक्षरी सयत पर्यटन संचालकाक धाडटले अशी माहिती सरपंच डिक्सन वाझ हाणें दिली. ती आमकां बिलकुल मन ना. हें आमी ही जेटी आड जाल्यार हिंगा जायते एक्सिडेंट जावपाक शकताय. आतां हांव वॉटर स्पोर्ट करता, मुगो वॉटर स्पोर्ट आमी नंबर 1 लोकांक केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाय तूं आमगे जेट्सकी तूं फास्ट वचून सेव करूंक शकता. सो लोकांक सेव करपाचें हांच्यांनी जायत भाशेन करपाक जाता आनी आमी हेज्या पयलीं केल्याय बी. सो ही जेटी जरी तर हिंग घेयत जाल्यार आमचे जायते रांपोणकार आहाय. रांपोण एक पाट ढोल म्हणटरी एके कडेन रावना, केन्नाय एक 500 मीटर वो 1 किलोमीटर तितून ओडून वयता करंट बी आसल्या. सो ही जेटी घाली थिंग जर तर रांपोण लागोली ती काबार रांपोण हाच्यान आनी कांय करूंक जावपाना. देखून ही जेटी आमकां नाका, ती जेटी सारकी चोवपाक डेंजरस जाता. सो आमकां ही आमचे कावलसी आमकां ही नाका. हो पोस्ट केलो जाल्यार म्हाका एक आमगेली बरी गोश्ट जातली फ्युचराक, बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. आय एम मायसेल्फ आय एम अ वॉटर स्पोर्ट्स एज वेल एज अ फिशरमॅन. ओके, आमकां न्हू हें नाक म्हणा नाका, बिकॉज वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट ऑन दीस इन्स्टॉलेशन ऑफ दीस वॉट एवर द स्टेशन वर्क दीस इज प्रपोजिंग. कित्याक मरे आतां रांपोणकाराक पळय त्रास जाले. रांपोण एक कडेन आसना, जाय एक कडेन भोंवता म्हणजे वाऱ्याचे ट्रीप जाता. सेकेंड थिंग वॉटर स्पोर्ट्साक आतां हितू ते दृश्टीन आतां वयर सोन सालार गेले, आतां तांकां मत घालपाक कित्याक जाय हें नाकाच. आनी हेज्या पयले दृश्टीन फ्लोट्सूय घालपाक गेल्ले, झोन मार्क करपाक, तेय ऑब्जेक्ट केल्ले बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. सो वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दीस. आय डोंट थिंक सो इट वील बी फिजिबल फॉर ऑल. बट हितू ते आतां चलता ते भाशेन दृश्टी चल दिया, बिकॉज हें सगळ्यां माल. हांव रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस. आतां रांपोण पांय म्हाका 50 वर्सां पयलें. आतां हांव तें बिजनस कंटिन्यू करता आनी हें आमगे टोटल ऑब्जेक्शन. कित्याक एक स्टेशन गेलें जाल्यार आतां आमकां रांपोण हे जाग्यार माताय तेन्ना आमकां गॅरंटी ना हे जाग्यार वयर येतो. ते कारण एक 500 मीटर 1000 मीटर तुका ती वचून शो जाता. ताका लागून आमचें टोटल ऑब्जेक्शन तितून आमगे वॉटर स्पोर्ट्स चलताय तांकां टोटल. सो आज कितें सांगलें तुमकां हिंगा? आतां सांगो त्या प्रमाणे आमगे ऑपोज येता, आमच्या गांवां हें नाका. एक न्हू एक दुसरें स्टेशन जाता आमकां टोटल ऑब्जेक्शन. कितें प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी हें येयले जाल्यार? कितें करतले? कितें गॅरंटी आहा गव्हर्मेंटाले? ते टेम्पररी कोताय वो पर्मनंट कोताय? हेज्या फुडें आमी गव्हर्मेंटान चलता. हेज्या पयलें रांपोणकार वॉटर स्पोर्ट्सान मनशान सवाल केला नॉट हेजे डिस्ट्रिक्टांनी. म्हणटा हेका तुमी फुली ऑपोज? फुली ऑब्जेक्शन. एक वर्स रांपोण दोन सगळे फावट वताले, भुरग्यां बाळा पोसताले. पूण हांवें एश कोन्न तेंगे कितें हें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाताले. खाली आमकां वयता तें रांपोण. दुसरें करंट केन्ना कितें जाता तो रांपोण तो लिफ्टींग जाता, मागीर थिंग झाड बी पिंजता तेंगे पडटले. प्लस वॉटर स्पोर्टाय ते खूंय जातले, सगळ्यांकूय इफेक्ट जाता न्हू. त्या प्रमाणे आमकां मातशें चोवपाक जाय कितें जाता कितें ना तें. ताका म्हाका फुल्ली ऑब्जेक्शन आहा हो नाका. दुशीट आहा त्या सांबाळटाय ते चोयताय. हेजेर केन्नाय बाय मिस्टेक हें जाता एक्सिडेंट. डेयली जायना तेजो हांव मानिता, डेयली जाल्यार तेजो एक्सिडेंट जाता. पूण रांपोणकाराक आनी वॉटर स्पोर्टाक चड डिस्टर्ब जातले. ताका हांव फुल्ली ऑब्जेक्शन हाडटा, म्हाका नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. विधानसभा अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा प्रस्न काळावेळार आमदार युरी आलेमांव आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारा मदीं पेटले. तेन्ना परतून एकदा सभापती आमदार मंत्र्याचेर तापलो. सभाघरांत जो आमदार आपले आयकना वा आमदार आनी मंत्री हांचे मदीं प्रस्न उतरा वयल्यान योग्य चर्चा जावना जाल्यार कांयच रिकॉर्डाचेर घेवचो ना अशी शिटकावणी सभापतीन आमदार तशेंच मंत्र्याक दिली. जांकां सभाघरांत बसपाचें नात आनी भायर वचचें अशें तिडकीन सभापतीन सगळ्यांक सांगलें. मंत्री तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका. आज सहन करून घेतले थोडे.
जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रेकॉर्डाचेर वयचे ना. हुकुमशाही कायदे कितें आमचो रायट ही केस हुकुमशाही सुरवात केल्या. मंत्री उलयतना तूं हे बसपाक आयज जाय. डिमांड जाय हुकुमशाही जाली स्टार्टू. मंत्री उलयता आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूं जाय. मंत्री उलयना मंत्री हांव तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेट उलोवंकूच शकना. केला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एग्जाम्पल सांगता. म्हज्या कुंकोळच्या गांवांत इंडस्ट्री पोल्युशन हांवें मुखेलमंत्री केले. कुसलो नुस्त्या उदो गेले. कित केलें एक्शन डिपार्टमेंटान कित केलें तो नशामुक्त भारत करपा पावता नशामुक्त गोंय आनी थिंगा हें उदो सगळें घाणी उदो थिंगा रिवर्साला वयता. कांयच करना मुखेलमंत्री कांयच ना. हांव सायटीन गेलो आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले. मागीर तुका फोन येयलो कोणालो पॉल जॉन पॉला स्टार्ट कर मू इंडस्ट्री स्टार्ट कर मू ना बिकॉज दिस जितली ऑर्स आज हे पोल्युशन जाता. We have to, he needs a comprehensive plan. बस सांगता बस पहिले सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा. तुम्ही एकामेका कडेन जर क्रॉस उलयले that will be not taken on record. You have to address to the chair as well as the opposition members, those who are talking, they also address to the chair. Otherwise, I am not going to take anything on the record. Please keep in mind. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची दुसरी सर्वसाधारण बसका बुधवारा जाली. या बसकेत लांबणेर पडिल्ली स फूल टायम जेईची निमाणी नेमणूक केल्ली आसा. तशेंच बजेट संदर्भातल्यो मागण्यो पुराय केल्ल्या खातीर पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो तशेंच मुख्यमंत्री सावंताचे उपकार मानले. मजगती कुशावती जिल्ल्या खातीर निधीची तजवीज करची असो थाराव या बसकेत एकमतान पास जाल्ल्याचें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाय हांणी सांगलें. साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीची सेकंड मिटींग जाली आणि सेकंड मिटींगेक आमच्या मेंबर्सांनी जे बाकी थोडेशे इश्यू आपले हे मांडल्यात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मांडल्या आणि जिल्हा पंचायतींतल्यान काम कशें जावचें बाकीचे थोडी सजेशन मांडल्या. तितूंत भितर आमचे सीएम ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो यांचे आमी देव बरें करूं म्हणटात. कित्याक आमची कितलीशींच वर्सां म्हाका दिसता आमी मांडटाले जे आमचे जेई पर्मनंट हांगा आसचे म्हणून. लास्ट कितलीशींच वर्सां जेई जे आसा ते चार्ज आसताले 2 दीस बी हांगा आसताले म्हणजे आमकां त्रास जाताले सगळीं कामां. म्हणजे आमकां पर्मनंट 6 जेई जे आसा पर्मनंट 6 जेई ह्या खेपे दिल्ले आसात आनी ते जॉयन जाल्ले आसात. त्याच बरोबर आमचो जो बजेटरी फंड आसा बजेटरी फंड ह्या खेपे आमकां सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत मोविन गुदिनो सर हेणी आमकां बजेटरी प्रोविजन ह्या खेपे आमकां केल्ले आसा आनीक मायज केल्ले आसा म्हणटकीर आमी तांकां थँक्यू म्हणटात. त्याच बरोबर आमचे जे ऑनरेरियम जे आसा आमचे मंथली जे 5,000 आमचे वाडयल्ले आसा आमी तेजी मागणी करताले. त्याच बरोबर आमचे म्हाका दिसता पंचायत मेंबर्सांनी तांकांय बी वाडयल्ले आसा. आमी ह्या सगळ्यो गोश्टी खातीर आमकां जिल्हा पंचायत साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत आनी बाकीच्या गोश्टी खातीर आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो हांकां थँक्यू म्हणटा. पैंगीण आमचे अजित लोलयेकर हेणे आमचे कुशावती तेणे प्लस आमचे मोहन गांवकर हेमी दोगांनी मांडलें की आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाला त्या भितर आमी 7 झेडपी पडटात. 7 झेडपी म्हणजे सेंट्रला कडल्यान आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्टा खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर फंड्स येतलो तितूंत भितर आमकांय बी खंय तरी 7 झेडपी खातीर वेगळे प्रोविजन करचे आनी एक्स्ट्रा फंड दिवचो ज्या हातूंतल्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे 7 झेडपी पडटा तेंचे खातीर आमी आनी डेव्हलपमेंट चड करपाक मेळटलें. गोंयांत राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीकचो कोयर काडपा खातीर कर्नाटकाच्या एजन्सीक दिल्लें कंत्राट रद्द. कामाच्या हलगर्जीपणाक लागून संबंदीत एजन्सीचेर योग्य ती कारवाय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी गोंयांतल्या महामार्गाचेर सांडपी कोयर आनी कोयर उबारपाच्या कामां विशीं गंभीर प्रस्न उपस्थित केलो. थळाव्या कंपन्यांक संद दिवचे बगर कर्नाटकांतल्या कंपनीक कंत्राट कित्याक दिल्लो म्हणून आमदार विजय सरदेसायान प्रस्न केल्लो. Fear and anxiety amongst the people of Goa over waste and trash accumulating along highways and the failure to ensure daily garbage collection, creating serious concerns about public health, sanitation and the state's image. Speaker sir, काल हाजेर आमी उलयले हाजेर आज एक प्रश्न आशिल्लो 2C. उत्तरान अशें आयलां की कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड हाका टेंडर दिल्लो 5 वर्सां खातीर हायवेची गार्बेज काडपाक.
आता ते इनसफिशियंट मॅन पॉवर वापरतात, स्ट्रेच ते क्लियर सेम डे कलेक्शन बॅगां करनात, स्टाफ कमी वापरतात. ताजे खातीर गव्हर्मेंटांनी तांकां 10/10/2025 एक नोटीस दिली, दुसरी 5/12/2025 नोटीस दिली. टेंडरान एक हे आहा की 3 कन्सिक्युटिव्ह म्हयने जर ते काम सारखे करना जाल्यार L2 दिवप म्हणून, पूण तशें कांयच केलें ना. सरकारान ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करपाक दिलो आनी ताका 15,79,00,000 जो कॉन्ट्रॅक्ट पडिल्लो तातूंतले 13,75,00,000 पे केले. स्पीकर सर, आता हो इश्यू इज नॉट ओनली अबाउट गार्बेज कलेक्शन, इट इज अबाउट अवर इमेज एज अ टुरिस्ट स्टेट. Speaker sir, this case is a clear failure in contract enforcement and oversight. कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं कर्नाटकाचे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दिवप? सर त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केलो, ऑलरेडी दुसरे टेंडर केला, दुसरो ऑन बोर्ड येतलो आणि आत्ताच्या घडीक आमी लोकल जितके कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात त्यांच्याच कडल्यान पॅच वायज हे काम करून घेता, ते काम सुरू आसा. ओके, तर ती एका मेकनायज्ड पद्दतीत आणि अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून एका कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडटा, बट ताका ऑलरेडी आमी टर्मिनेट करून घरा धाडलो. ना परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक कर म्हणटा हांव. बिकॉज त्याचे ऑलरेडी लिटिगेशन्स गव्हर्मेंटाच्या बरोबर सुरू आसा, सो दॅट त्याच्या प्रमाणे कितें आतां ताका आमी सगळे पयशे तुम्ही ताका दिल्यात 13,75,00,000. टोटल टेंडर आशिल्लो 15,79,00,000. स्पीकर सर ताजेर स्ट्रिक्टली कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय ती आमी घेता. दूध उत्पादकांचो आधारभूत दर फुडल्या एप्रिला सावन वाडटलो. तशेंच तांकां दर म्हयन्याक इन्सेंटीव लेगीत दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दूध उत्पादकांनी आधारभूत दर वाडोवचो अशी मागणी केली. तशेंच ही मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा डेअरीच्या वेवस्थापनाक दिल्ली. हे फाटभुंयेर दूध उत्पादक गोवा डेअरीच्या ऑफिसा भायर जमिल्ले. दुधावेली प्रलंबित आधारभूत किंमत बेगोबेग दिताना दूध खरेदीची रेट वाडोवची अशी मागणी दूध उत्पादकांनी केला. तशीच ही मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा डेअरीच्या वेवस्थापनाक दिल्ली. हे फाटभुंयेर दूध उत्पादक गोवा डेअरीच्या ऑफिसा भायर एकठांय जाल्ले. गोवा डेअरीच्या संबंधिता वांगडा कसलोच निर्णय जावंक ना, मात मुख्यमंत्र्यान बेरेस्तार ह्या प्रश्ना विशीं खोलायेन चर्चा करपाक आपयला अशें दूध उत्पादक संघटनेन सांगले. सकाळी आयिल्ले आमी, कांयच निर्णय घेनासतना आमी फक्त ह्याच निर्णयाचेर आयल्या की फाल्यां सीएमान आमकां अपॉयंटमेंट दिला गोवा डेअरीच्या मध्यस्थीन, आनी तातूंत त्या जे कितें हें जातलें भासाभास जातली तातूंत आमी भागीदार आसतले हाजे, आनी थंय कितें तें ठरोवपाचें. इतलेंच तें जालां, हाजे पली कडेन कांय जावं ना. फक्त म्हाका इतलेंच दिसता की आमी आमचो जो राग आसा, आमची मागणी आसा, आमचें जें मत आसा तें गोवा डेअरी कडेन पर्यंत वेवस्थीत पावयलां. चारो, कामगार आनी जनावरांची जतनाय घेतना वाडट्या खर्चाक लागून दूध उत्पादकांक सामको उणो फायदो जाता. देखून दुधावेली प्रलंबीत आधारभूत किंमत वाडोवची अशी मागणी आमदार प्रेमेन शेटान केली. उपरांत दूध उत्पादकांची आधारभूत दर फुडल्या एप्रिला सावन वाडटली. तशेंच तांकां दर म्हयन्याक इन्सेंटीव लेगीत दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत केली. बिकॉज सर, आमच्या गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो. आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूब वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां, पूण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना. हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपा लागून आयज उतर दिवचें. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी वाडयता. तांणी जो सांगला पळय न्ही ताजो आमी ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला. हांवें फक्त कित्याक गोवा डेअरी कडेन आयज शेतकरी थंय ऑलरेडी येवन उबे रावले, ताका हांव सांगपाक सोदता बजेट 5 सावनी 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता. आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटीवचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन. स्पीकर सर, गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
हांगो फुलोंगराया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे चण चण चणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावीतर हाताचो ताप जशे खोलयता झुमटाची झाप इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात।